तुका अर्घां दितांदनिया तुझो मोग करता तुका अर्घां दिता मुझो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्घां दितांदनिया तुझो मोग करता तुका अर्घां दिता मुझो सोमी मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदितांदनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता मुझो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदितांदनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता मुझो सोमी म्हूण मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 मुगळा सुमिया जेजू आमचे मोदे तूं आसाय एका कुडीचे सांद्यांक कशें सगळ्यांक आमकां तुवें तुजे भोवारी एकठांयलाय तूंच आमचें मस्तक आमी तुज्या कुडीचे सांदे तुजे पाय तुजे हात आमचे सांगाता तूं चलताय आमकां धरून तूं चलयताय आनी ह्या वेळार तुज्या पवित्र येवकरिस्ताच्या रुपांत हांव तूं आमचे सांगातच आसाय आनी आपली कूड नश्वर न्हय शाश्वत म्हणलें दाखोवन दिताय मुगळा जेजू ह्या थोड्या घडयांनी आमी तुजे सांगाता रावूं तूंच आमचे मस्तक म्हळ्यार आमी असो एकवट अनुभव करूंक अत्रेकता हांव
आमी गायना रुपार आमचे अत्रेक तुज्या मुखार दवरले. तुका होगुळसूंक आमी अत्रेकतां सुमिया जेजू. तुजे विणे आमकां जिवीत ना, तुजे विणे आमकां कितेंच ना, तुजे विणे आमकां फुडार ना. जेजू, कुंभाराच्या रुपार थोड्याच घडयांनी आमच्या जायत्यांच्या मदें तूं आयलाय. जायतीं तुका ह्या आमच्या आकांताच्या वेळार ह्या पिडेक लागून तुजो अनुभव लक्षिल्यान करूंक जायनातलीं तुका देखूंक अत्रेकतात. तांकांय आमी आमच्याच ह्या एकवटाचो भाग म्हूण घेता. मुखार जेजू, जशें तूं तुज्या शिसां मदें येत आसतना तांचे हालचाल सकट बदलले. ते जायते बोटी जेमून आसले तरी तूं तांच्या मदें गात येत आसतना ते जागे जाले. जावंक पुरो ते भियेले थोड्या पावटी, जावंक पुरो ते उरबेस्त जाले, जावंक पुरो थोड्या फावटी वगे रावले. पूण तुजो सांगात तुजें हाजीरपण हर एक घडये कसलो ना कसलो परिणाम हाडतालोच. मुगळा जेजू, तुका लागशिल्ल्यान भोगतले आमच्या हर एकल्यांतय असलोच अनुभव ह्या वेळार दी. तुका वर्सूंक आमचे ताळे उगड, तुका बघूंक आमची काळजां विस्ताराय. जावंक पुरो आमकां थोड्यांक आमच्या भावार्थाचें शेळेपण अडखळ जाता. आमी आणखीन देऊन आसा, तरी पूण ह्या घडये तुज्या हाजीरपणाक लागून आमी जागे जाता. जावंक पुरो आमच्या थंय तोमासा तसलो भावार्थ दुबाव आसा, पूण आमी म्हणटा आमच्या सोमिया आनी आमच्या देवा. जावंक पुरो आमी पेद्रू सारखे एका घडये तुका आमी म्हणटा कितेंच येवं सोमिया आमी तुका सांडचे ना, पूण आनी एक घडये आमी तुका नेगारता. तरी पूण जेजू, तूं आमची अस्कत काय जाणाय. आनी हाका लागून विविध सैमाच्या त्या शिसांक तुवें विंचले. सगळे एक एका नमुन्याचे. आज आमी फेस्त करता सान बार्तोलोमेवाचें, तो एका नमुन्याचोच. सगळ्या इस्रायलांत ताच्या सारको दुसरो तुका कोणू मेळूंक ना म्हळें तुवें. ताचे थंय कसलेंच कपटपण ना म्हळें तुवें. जेजू, आमकां आमच्या काळजांत हांव तूं वळखताय. आमकां आपड. ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं येया, येवंक सोडा म्हळें तुवें. प्रायेन आमी जायतीं वाडल्या तरी भावार्थाच्या संगतीन आमचे थंय जायते नेनारपण आसा. मुगळा जेजू, नितळ काळजाचे मोनाची भुरगीं आसात तशीं आमी जावंक अत्रेकता. आमकां जाय तुवें आपडचें. आमकां जाय तुवें आमच्या सांगाता रावचें. हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या, आमी हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या, आमी हर्सून गाव्या, आनी हर्सून गाव्या, हर्सून गाव्या,
हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया देवा बापा हर्सून गावया जेजू सौम्या हर्सून गावया पवित्रत्म्या हर्सून गावया त्रिएका देवा हर्सून गावया आणि देवा बापा हर्सून गावया जेजू सौम्या हर्सून गावया पवित्रत्म्या हर्सून गावया त्रिएका देवा हर्सून गावया आणि हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया जीवदाता राग हर्सून गावया जीवित दिल्या हर्सून गावया कृपे बोलता हर्सून गावया ससनाच्या बापा हर्सून गावया आणि जीवदाता राग हर्सून गावया जीवित दिल्या हर्सून गावया कृपे बोलता हर्सून गावया ससनाच्या बापा हर्सून गावया आणि हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया दैविक उजवाडा हर्सून गावया रायाच्या राया हर्सून गावया सरताच्या आत्म्यात हर्सून गावया सर्पोद्वेदारात हर्सून गावया दैविक उजवाडा हर्सून गावया रायाच्या राया हर्सून गावया सरताच्या आत्म्यात हर्सून गावया सर्पोद्वेदारा हर्सून गावया आणि हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया आणि हल्लेलुया 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 आमेन हल्लेलुया 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 दये करून एक घडी बसा. आयच्या संजेच्या मिळसा वेळार आमी आयची शुभ वार्ता आयकल्या. पूण आयच्या ह्या शुभ वार्तेंत नतनाएल या बर्तोलोमेवाच्या आपोवण्यांत एक विशेशता आसा. सकाळींच्या मिसा वेळार तसो थोडो उल्लेख हांवें केल्लो आनी म्हजो इरादो की जेजू सांगत आमी आसतना तुमी हें सत सोदून काडचें. कितें विशेशता? हे दोगी बहुशा इश्ट आसले, फिलीप आनी नतनाएल, या फिलीप आनी बर्तोलोमेव.
आनी तांचे मदें आशा आशिल्ली मेस्सियाक मेळची, मेस्सियाक सोदचें. आनी आमकां शुभ वार्ता सांगना पयलें कांय जेजू तांकां मेळिल्लो गी म्हणून, पूण दोगी सादे आमच्या तुमच्या वर्गाचे आंजुराच्या रुखा मुळा बसून ते विवर ह्या चिंतात नियाळ करूंक पळयतात. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी ताचे विशयान कितें बरोवन आसा म्हणलें, म्हळ्यार सगळ्या बायबलांत येवंक आसच्या मेस्सिया विशयांत कितें बरोवन आसा म्हणलें सोदूंक ते प्रयत्न करतात. भाव भयणीनो, एक 2-3 गांज हांगा आसात. ते तुमकां गांज मेळ्ळे जाल्यार जेजू कित्याक आमचे मदें आसा म्हूण आमकां आनीक गुंडायन अर्थ करी येता. हांवें तुमी आत्तां पळयलें जावं पुरो ह्या शुभ वर्तमानाचें ह्या वाचपांचें पुस्तक हाडलें, पूण फिलिप आनी बार्तोलोमेवा कडेन मोइजे विशयान म्हळ्यार नियमशास्त्राचे 5 सुरवेले 5 पुस्तक आनी सगळे आपोस्तलां कितें प्रवाद्यांची पुस्तकां नियाळ करूंक तांच्या हातांत बायबल नातुल्लो. जेजूचो काळ तो, त्या वेळार पुस्तकां नातल्लीं. जाल्यार ते खंयच्या अणभोगांत ह्या खंयच्या उगडासांत जेजूक ह्या मेस्सियाक सोदताले. तांणी थंय हांगा जेजू विशयान कितें आयकल्लें, ह्या तांच्या जुदेव धर्म तांणी पाळच्यान कितें तांच्या मोतींत उरिल्लें ताच्या वयर ते नियाळ करताले. देखून ह्या घडये आमी मोती काडया, कितले फावटी आमी देवाचें उतर आयकलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्तां आमी म्हळां. देवाच्या उतराक आमचे थंय उरच्याक पुस्तकाची पेपरांची गरज ना, नितळ काळीज पुरो. देखून घडयेक जेजू पळयाक आनी सांगा, जेजू म्हजे लागीं मेळ्ळें जाल्यार ही व्हड न्हय, हें काळीज आसा. तें तूं आपड, तें तूं पळय. सांगात तुमच्या मनान चिंतपाणी जावंक पुरो, ह्या तोंडाच्या उतरांनी जावं पुरो. सांगात जेजू लागीं, जेजू म्हजे लागीं एक काळीज आसा, तें तूं पळय. पळय हो सांजेचो वेळ, कितली शांतता आमच्या भोंवतणी आसा. काय फॅनांचो इल्लो आवाज सोडल्यार कसल्याच नमुन्याचे आमकां बांदपास भोगनान शांत वातावरण. फिलीप आनी नातनाएल त्या आंजुराच्या रुखा मुळार बसून मोइजेचे आनी प्रवाद्यांची पुस्तकां नियाळ करनासले. कांय भविश्या वोत आसले, दग आसली, पुरासाण जाल्ली, आनी आमी जाणां वताक सोलोवन वेता आसतना एक सत्री घेवन वेता, ह्या एका रुखा मुळा वचून बसता, खंय सावळी आसा थंय रावता. आनी हे दोगी शीस उपरांत जेजूचे शीस जाल्ले वचून सावळी आशिल्ल्या कडेन रावतात. आंजुराच्या रुखा मुळार ते बसतात. आंजुराच्या रुखाक एक सांकेतीक अर्थ आसा. इस्रायल घरांमध्ये आंजुराचो रूख तांच्या मदें आसच्या गिरेस्कायेची भरती. देव तांकां बसायता. होजया प्रवाद्या कडेन आंजुराच्या रुखा सारकें
तांकां आंजूर मेळटा. फिग्स इंग्लिशांत आमी म्हणटा. फिग ट्री, फिग्स, आंजूर. आंजूर जर तर आसात म्हळ्यार थंयसर गिरेस्तकाय आसा. तांकां जाय तितलें आसा. तेन्स जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर देव सांगता तांचे आंजूर कुसून वेतले. म्हळ्यार लोकां थंय बरेंपण ना जाल्यार वो गुर्तू इस्रायलाक. जेजूच्याच दाखल्याक येया. त्या रामाच्या आयतार आमी नियाळ करता. जेजूक जयकार कर्ण तांणी जेरुसलेमाच्या शहरान घेतला. जेजूक भोवशा पुरासाण जाली. ताचे उपरांत तो बेतानियाक गेलो. ताचे उपरांत परत्यान ताका येवंक जाय जेरुसलेमाच्या शहराक. आनी थंयसर येता आसतना आंजुराचो रूख तो पळयता. आनी जुदेवा मोदें चिंतप आसा. आंजुराचो रूख ताचेर भरपूर पानां या पाले आसात म्हण जाल्यार तांतूं फळ आसूंकूच जाय. जर तर त्या रुखाचेर पानां नांत म्हळ्यार तो रूख सुकून गेलो. आनी जेजू त्याच आशेन शुभ वर्तमान आमकां सांगता. मातेवाची शुभ वार्ता सांगता जेजूक भूक लागली आनी तो देखून आंजुरां सोदून त्या आंजुराच्या रुखा कडच्यान गेलो. पूण ताका आंजुरां मेळोंक नात. आंजूर मेळोंक ना. आनी जेजू त्या आंजुराक शिरापता. आनी दुसऱ्या दिसा शीस पळयतात तो रूख सुकून गेला. आनी हांगा जेजूक भुकेल्ल्या जेजूक त्या आंजुराच्या रुखा मळांत फळ मेळटा. जेजू सोदून गेल्लो आनी त्या आंजुराच्या रुखा मळांत तो भोवशा आशेवन आसुल्लो फळ मेळूं म्हणून ताका फळ मेळटा. दोग दादले थंयसर आसात, फिलीप आनी नातानायल. शांत वातावरण हें. चिंतया आमी आंजुराच्या रुखा मळांत आसां म्हळ्यार देवळांत. आंजुराच्या रुखाक इस्रायलाक सरी केल्लें. ह्या घडये आंजुराच्या रुखाक आमी आमच्या पवित्र सभेक सरी करया. ह्या देवळाक सरी करया. आमी हांगा बसून आसा. आमी चिंतूंक पुरो. नातानायल या फिलीप जेजूक सोदून गेलोय. पूण जेजूच तांकां सोदून आयिल्लो. भावा आनी भयणी, ह्या घडये जेजू तुका सोदून आयला. आनी बेश्टें खंयचे सांकेतीक रुपान न्हय, तोच हाजीर जाला. त्या वेळार रक्तामासो असो मनशा रुपाचो जेजू दैवीक सैम ताचे लागीं आसलें. तरी 2000 वर्सां आदीं त्या फिलिपाक आनी नातानायलाक मेळूंक जेजू गेलो. तोच जेजू आतां येवकारिस्ताच्या रुपार आमचे मुखार आसा. जाल्यार आमी कितें म्हणचें? नातानायल म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. आमकां जेजू लागीं जायतें मागूंक आसा. जेजू आमकां ह्या संगतीची गरज आसा. आमी भुकेल्ले आसां. आमी कश्टा दगदान सांपडलेले आसां. आमी ह्या पिडेक लागून कश्टां ते आसां. आमचे लागीं मनभेद आसा, अस्कतकाय आसा, खोटेपण आसा. जेजू तूं आमकां आपड म्हणून, परिवर्तन आमचें थंय येवं म्हणून आमचे जायते इरादे आसा जावं पुरो. पूण ह्या घडये म्हणया जेजूक पळया आनी म्हणया, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. म्हणा, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. मेस्त्री तूं देवाचो पूत.
जेजून नातानायलाक विचारलें सवाल हांव थोडें बदली करून आमकां सगळ्यांक या तुमकां विचारता. जेजून नातानायलाक म्हळें, आंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे परस वर्ती घडिता तूं देखतलोय. जेजू भोवशे आमकां आतां विचारता, जेजू हांव येवकरिस्ताच्या रुपार आसा म्हूण सगळे सांगतात, ताका लागून तूं म्हाका सत म्हणटाय? ना भाव आनी भयणी, ताच्या की व्हड असर आमी देखतले हांव ते ह्या घडये जेजू आमकां बसयता. आमचो भावार्थ इल्लो सडीत करया, थोडो सडीत करया आनी म्हणया, ना मेस्त्री तूं देवाचो पूत. जेजू आमकां कितें बसयता? सतच हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतल्यात. म्हळ्यार आमी येदोळूच सर्गींच्या अणभोगांत देवाच्या समकर आसाव. देवाचे दूत सडलेले आनी देंवतले कोण पळयतात? सर्गी कोण वस्ती करन आसात ते. आनी ह्या घडये जेजूस आमचे मदें आसा देखून आमी ती भागी मनशां. पूण आमचे थंय नश्वरपण आसा, कुडीची अस्कतकाय आसा, देखून आमच्या दोळ्यांक हें पळोवंक जायना. तरी हें अखंड सत जेजू आमकां हें बसयता आनी ताका लागून तोच आमच्या मुखार येवकरिस्ताच्या रुपार आसा. ते एकले दोग 11-12 आपोस्तल न्हय, आमी सगळीं देवान विंचलेलीं मनशां. देखून आतां आमी जेजूक होगळाप दिया आनी आमचो भावार्थ आणखी घट मनान उसान सांगया. आमी हांगा जमलेलीं आसाव. एका घडयेक अशें करया, मदें कसलोय वेळाचो अवकाश दिनासतना नातालायन म्हणल्या बरी, मेस्त्री तूं देवाचो पूत, तुमकां कितल्या व्हड ताळ्यान म्हणूंक जाता म्हणया. आनी हांव हांगाच तुमी सांगिल्लें परत्यान सांगता, कित्याक हो तुमचो अणभव, तुमचो अणभव तुमच्या तोंडा उतरान म्हणा, आमकां हांगा आयकूंक येता जाल्यार आमी तें म्हणटले हांव. आनी आमचो सांगाता हो अणभव वांटून घेवया. हेंच जेजून आशेवचें. आनी आमी सांगता जें कितें जेजू बसयता. देवाचे दूत मात्र न्ही, आमी देवाचे दूत वयर सकला देंवून येवचें पळोवंक जाय, जेजूचो अणभव करूंक जाय. उबे रावया. पयलें आमची भोगणां आणकी वट्ट्यान उसारच्या खातीर खंतार गायबया. ताचे उपरांत हांव तुमकां उलो दितां. तुमकां खंयच्यान जेजूक तो कोण म्हूण सांगूंक जाय. तुज्या जिणेंत जेजू कोण तो? जावं पुरो थोड्या फावटी मावून आसचो, जावं पुरो तो मेस्त्री, सडवंदार, कितेंय जावं पुरो, पूण तो तुज्या जिणेंत आसा तेंच आमकां पुरो. तें आमी उपरांत उसारया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, पदकां म्हजी बक्षिता, वेगीन ताच्या तुगेता. जेजू म्हाका पळयता, Togeda patka moci bokshita.
Jesu, 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 Jesu. ताच्या नावाक बोळ आणि पदवी आसा परत्यान जेजूच्या नांवा पळया Jesus, 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 चकाळ सांतान बोगना येऊ Jesus, 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 मुझे पासों में लोई तो मुझो बरो गोळी तो सदांच म्हाका राखताय तूं कोरस म्हजो सोमी तूं मुझे पासत में लोई तू मुझे पासों में लोई तू मुझो बरो गोवली तू मुझो बरो गोळी तू सदांच म्हाका राखताय तू सदांच म्हाका राखताय तूं खरस म्हजो सोमी तू खरस म्हजो सोमी तूं Jesu, 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 Jesu. जेजूक आम्ही त्याच्या पवित्र नावान उलो केलो पळया चिंता त्या तरणाट्या जोड्याक तांकां थोड्या पोटी उतरांची गरज ना ती खाणांत एकामेकाक कितें पुसपुसून आसतात ती मोगार पडल्यान पुसपुसय तांकां एकामेकाची बोगणां उसारूंक पावतात आमी हांगा हाजीर आसांव कित्याक आमी जेजूच्या मोगार पडल्या देखून त्या मोवाळ तळ्यान मोगाच्या अत्रेगांनी परत्यान ताचें नांव पळया
जेजू 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 आमच्या कुडीचे हालचाली गरजेचे. आमी हालो म्हणून एकामेकाक हात मेळयतना आमकां खबर आसता तांतूं कितलो मोग आसा म्हणून आनी एकल्याचो हुस्को आसा म्हणून. आमी हांसो दितना आमकां खबर आसा आमी कित्याक हांसता या स्मायल मुस्कुरे दिता म्हणून. आतां मागया आमच्या सगळ्या गरजां खातीर जेजू लागीं मागया आनी आमची कूड या तुमकां खंयच्या रितीन उसारूंक जाय जेजू लागीं. हात जोड जाल्यार हात जोड, हात उबारून जाल्यार हात उबारून, दिंबी मोडून जाल्यार दिंबी मोडून खंयच्या नमुन्यार तुमकां जेजू मुखार रावूंक जाय त्या नमुन्यार रावा. गरजेचें तुमच्या काळजांत कितें मागूंक आसा, कितें विचारूंक आसा तें ताका सांगचें. जर तर तो जाकीव मोठो आसुल्लो रुकार सोडलो, आमी लजेवचें नाका. जर तर तुज्या काळजांत एक ऊब भोगता जेजूच्या हाजीरपणाची, काळजाचेर तुज्या हात दवर. आमच्यो तकल्यो, आमचे मस्तक पवित्र तेलान माकलां, पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण जाय तर तुजो हात तुज्या तकलेर दवर. म्हाका देवान ताचें देवाळ केलां देखून. संपदलें म्हळें जेजून आपले हात विस्तारून, पूण ताच्या की पयलें ताचे हात वोन्न किळायल्ले. तरी पूण त्या कश्टांनी आपलें रगत व्हरून जेजून आमकां सोडवून दिल्या. देखून जाय तर तुजे हात विस्तार. जेजू त्या फारीजेवाच्या घरा आसतना ती पातकी स्त्री येवन ताच्या पांया मुळा बसली आनी आपल्या दुखांनी ताचे पांय ताणें भिजयले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. जर तर तुका जेजूच्या पांया मुळा बसूंक जाय, बस. खंयच्या नमुन्यान तुका मागूंक जाय ताचे कडेन माग. मोगळा जेजू, एक याजक जावन हांव इतलेंच मागतां, तुज्या परजेची मागणी आयक. आमी जुस्ते आसां तुका गवाही दिवच्याक, तुका साक्ष दिवच्याक आमकां 100 नमुन्यांच्या अडखळ्यो येतात. तरी जेजू विंचलेलीं थोडींच आमी आसां. आमच्याच गांवांत आमचो क्रिस्तांवाचो सामको थोडोच आसा. तरी पूण जेजू आमचे मागणे आज सक्टांक पावो. आमकां वैयक्तीक जावन आमच्या कुडीकांनी आत्म्या कापड तूं. आमच्या घरांनी आसच्या प्रायस्तांक कापड तूं. ह्या तंत्र परिस्थितींत आसच्या आमच्या भुरग्यांक कापड तूं. आमच्या नेण्ट्या ल्हानांक आनी मुखारी जल्मूंक तांकां आपड तूं.
मोगळा जेजू जायतीं ह्या कोरोना पिडेक लागून कश्टांनी संपडल्यान जायत्यां कडेन कामानांत दिसपडतो ग्रास मेळना. पिडेस्त आसलीं एक गरजेक म्हळ्यार आस्पत्रेक वचूंक पावनांत. जायतीं मरणाच्या तणीर आसा. जेजू सकटांक आपड तूं. जेसु 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus,
जेसू जेसू निमाणे जावन जेजूस आमकां सांगता म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितेंय मागल्यार तो तुमकां दितलो. ह्याच भरवशान आतां आमच्या बापाचें मागणें सावकास करून हें आराधन संभोवच्या खातीर आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो देव आमकां फावो करूं आनी आमचेर हो उपकार रावतलो म्हणून आमी बसावन सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयारी करया. Boda Sacramenta Sastranamat Kuruya Urvilyadya Rupambada Novyoriti Adarya Sulvunvecha Ăscătuiștea Bavartașim Moldivia Zășim Papa Tășim Sputan Ulasadi Stutiza Podvi Maimam Săsna Săsna Eka taळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळी उबी रावया. सुम्या खरसून ताळयो पेटोवन हें गीत गावया.
ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Aungar puta sove, aungar mori, आशीर्वादी भगवान को सज्ज गुरुवे निवार आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.